सर 30% सध्या वोटिंग जाल्लें आसा. तुमच्या मतदारसंघात कशें कितें आवाज आसा आनी आवाज म्हणजे कितें आहा लोक पळय आहा तो निवडून दिता आमदार वो खासदार समजिला न्हू. लोकांक पळय कितें डिसिजन आहा तो लोक घेतलो समजिला न्हू. लोक डिसिजन घेता तो खासदार जातलो. तुका आतां फाटल्या दिसान म्हणटाले कॅप्टन येता पूण मदीं लोकांनी आवाज केलो नेक टू नेक फायट म्हणून. हांव केन्ना कोण येता कितें येता तें सांगना. हांवें सांगलें तुका मुगेलो वोट हांवें पयलें सांगलें तुका आनी मुगेलो वोट कित्याक प्रॉब्लेम वोट म्हणजे सेक्रेसी जाल्ली पूण हांवें पयलें सांगलां मुगेलो वोट हांव कवरची घातलो म्हूण. पूण म्हज्यान तुका सांगपा जाता जो लोकां जाय तो कॅन्डिडेट लोकां जाय तो हांवें सांगपा जाय. तुज्या मतदारसंघात तुजी म्हणून मतां आसात. आमगे बाणाल्यांत मोठो प्रॉब्लेम कितें आहा बाणाले क्वेश्चन आसा मोठो काँग्रेस लीड कितली येतली हांव सांगना लोक भाशा येतो लोक भाशा करून येतलो. आनी कितें सांगपाक दिसता तुका अपील कितें आसा इलेक्शनाची लोकांक कितें सांगपाक जाता अपील काय ना जेन्ना लोकांक सदां बरें आहा तें डिसिजन घेयलो आहा न्हू. लोकांगे डिसिजनाचेर आमी रावपा जाय न्हू. लोक मोठो ते लोक पळय म्हणटा ते मेन रिस्पॉन्सिबल न्हू. कोणा हाडपा जाय कोणा हाडपा जाय कोणा उडोवपा जाय ते लोकांचे आहा ते डिसिजन. एक कडेन आवाज अशें येता ईव्हीएम एक कडेन बंद पडलो म्हणटा एक कडेन प्रिंटिंगा पिक्चर आयला म्हणटा आनी एक कडेन स्टाफूय कमी आहा म्हणटा. आतां सगळ्याक ईव्हीएमाचे मरे म्हाका आनी उलोवपा नाका. हांव जेन्ना उलयलो न्ही ईव्हीएमाचेर 2012 हातून जेन्ना हांव 2007 हांव 2004 7 हांव सारको हाय सुद्दां जिखपा मनीस. जेन्ना हांव इलेक्शनाक पडलो खंय नावेली जाणा हांव तेन्ना कास्तार जालो तेन्ना 2004 जालो. हांव कास्तार जावन हांव येयलो आयलें इलेक्शनाक बसपाक. तेन्ना म्हजेर लुजीन फालेर तो 5 पाटीर चीफ मिनिस्टर आहलो. तेन्ना लुजीन फालेर म्हजेर इलेक्शनाक आहलो हांवें 5,000 मायज लीड घेतली तिका बाळाल्यान. आनी मागीर कितें जालें मागीर म्हाका काँग्रेसीन भितर घेतलो आनी काँग्रेसीन म्हाका तिकेट दिली खंय नावेल्यान आनी हांव काँग्रेसीचेर बसलो आनी तेन्ना म्हजेर बसलो एक आवेदन पुरतात. तेन्ना हांव लोक सगलो म्हजे बरें आशिल्ले ना टोटल लोक नावेलीचो चड कित्याक नावेली पयलो हांव कास्तार जावन येयना हांव लुजीन फादर निबर आहलो. आनी तेन्ना सडनली ज्या दिसा आवेदन ते दिसूच सगळे गाय बाय पेंट करून ते जिखील म्हणून सांगता इलेक्शन कावंटींग जालें ना. सो तेन्ना लोक सगळो म्हजे बरी आहा अशें. तेन्ना हांवें म्हणलें हांव तेन्ना जाल्यार हांव इलेक्शनाक पडलो आंबेडकराचेर. तेन्ना हांवें म्हणलें की हें पळय मिशीन आहा तें मॅनिपुलेट जाता म्हणून 2012 हें मिशीन म्हणटा मॅनिपुलेट जाता ईव्हीएम मिशीन. तेन्ना म्हाका जायत्या लोकांनी म्हणलें तूं इग्नोरंट आनी तूं इलेक्शनाक पडलो म्हूण उलयता म्हणून कळ्ळें. आनीक मिशीन सारकें आहा म्हणून. आनी आतां ते म्हाका इग्नोरंट लोक म्हाका इग्नोरंट म्हणटाले पळय लोक ते फाटल्या दिसान म्हाका ईव्हीएमा लागून मिटींगे आपोवपा येयले खंय मडगांव ईव्हीएमाची मिटींग आसा. म्हणलें ईव्हीएमाचें कितें आहा तें तुमी शिकायात. हांव शिकोवन हांवें पळय स्टेटमेंट केला तेन्ना तुमी म्हाका इग्नोरंट म्हणलो म्हणून हांवें ना म्हणते मिटींगेर हांवें वचना त्या मिटींगेर. आनी आज कितें जालां जेन्ना म्हाका इग्नोरंट म्हणटाले लोक आनी ईव्हीएम पळय हें जायना म्हणटाले ते आज सगळे सुप्रीम कोर्टाक गेले कळ्ळें. आज सुप्रीम कोर्टाक गेले पूण जेन्ना चर्चील उलयता तेन्ना लोकांक सुद्दां चर्चील पडलो म्हणून उलयता म्हणून तशें जायना तें. कित्याक आमकां कॉमन सेन्स आहा. बालाकांत साहेबिणीन म्हाका खूब मुगे तकल्यान दिला जेजून म्हाका म्हज्या तकल्यान कॉमन सेन्स जाय दिलो. ते प्रमाणे हांवें सांगलें तेन्ना म्हाका थोड्यान इग्नोरंट म्हणून थोड्यान जाय भाशेन म्हणलें आज हे लोक सगलो सुप्रीम कोर्टाच्या राचेर येता. इवन हांव चिदंबरमा बरी गेलो चिदंबरमा सांगिल्लें शेजा इलेक्शना हेजेर पडला थंय ना चिदंबरम सांगला ऑक्सफोर्ड कॉलेजीचो स्टुडंट म्हणून
हे मेशीन मॅनिप्युलेट जावपाक जायना म्हणून आनी जेन्ना चिंता बरें म्हणटा तेन्ना बॉम्ब मारता पण ईव्हीएमाचें पडलें म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.